अर्थसंकल्पी विधानसभा अधिवेशनात जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचो बरोच इश्यू जावपाची चिन्ह दिसतात। सत्ताधारी आणि युती पक्षांनी नेट लायला जाल्यार काँग्रेसवाल्यांनी तातूंत फंड मारला। जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभा संकुलात बसोवचो म्हूण विधानसभेत खाजगी थारावांच्यो 2 नोटीशी आमदारांनी दिल्यात। सध्या मायकल लोबो आणि एनसीपीच्या चर्चिलान थाराव घाल्यात। मायकल म्हणटा सगळ्यांनी तेको दिवचो। Resolution is moved, no? Okay. Long back. Resolution is moved by me and Churchill. I don't think Congress has moved it. They have taken a resolution within the party CLP that they will move a resolution. When that resolution come, we will see. No? So you feel that Congress should support your resolution? I feel the people who are in the government has to support this resolution, and the resolution will be passed by everyone, not only Congress or something. BJP, Congress, MG, Goa Forward, Independents, everybody. मोगोचे मंत्री फुडारी सुदीन सिक्वेराच्या पुतळ्याचेर पक्षाची भूमिका अजून स्पष्ट सांगिना। वेळ येतगीच खंय कितें तें सांगतलो। अबाउट जॅक सिक्वेरा विशीं योग्य वेळार योग्य टायमार उलयता। ना पण तुमची भूमिका असेंब्लीन कशी आसतली? रेजोल्यूशन येयलें जाल्यार मग तुमच्या पार्टीचें प्रश्नच ना। रेजोल्यूशन हाडप की ना हो पयलीं सभापतीचो हे। हांव ताचेर कांय उलोवंक शकना। असेंब्ली ऑन आसा। सभापती निर्णय जो घेतलो त्या वेळार हांव म्हजें मत प्रगटायतलो। ह्या वेळार आमी सभापतीच्या निर्णयाचेर मत प्रगट करूंक शकना। बट यू ऑल विल ऑपोजिट। हांवें सांगलें ह्या वेळार आमी सभापतीच्या निर्णयाचेर मत प्रकट करूंक शकना। आमचें तोंड बंद आसा आनी योग्य वेळार योग्य ती शहानिशा करतलो। आनी रिगार्डींग जॅक सिक्वेर ऑल्सो कितें कितें गोश्टी घडल्यो त्यो कश्यो जाल्यो तेंय हांव सुतोवाच त्या वेळार करचो पडलो जाल्यार करतलो, ना जाल्यार म्हाका तातूंत इंट्रस्ट ना। सुदीन ढवळीकाराक पक्षाचें नांव बदलूंक खंय बरी संद आसा। मोगोन सिक्वेराच्या पुतळ्याक तेंको दिवंक जाय म्हूण टीसीपी मंत्री विजय मातसो खोचक उलयलो। गोंयांत गोंयकारवाद म्हणटा तो हाडपाचो टायम आयला। कळ्ळें तुका न्ही? गोंयकारवाद पार्टीचें नांव बदलून महाराष्ट्रवादी म्हणटा तें चेंज करचें पडटलें। फुडें जर गोंयांत एक्सेप्टन्स जाय जाल्यार मोगाळ गोंयकार पक्ष एमजी पार्टी उरता। हाजे पयलीं बाब सुदीन ढवळीकारान ताचेर विचार केल्लो आहा। सो दीज आर सजेशन्स एंड इट इज अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर देम टू प्रूव दॅट एम डज नॉट स्टँड फॉर महाराष्ट्रवादी। No, no. M does not stand for it. हे एक प्रूव करपाक ताका चान्स मरे। एंड आय एम शुअर विल टेक इट। तो म्हणटा तें सारकें। सो ताणें चेंज करचें तेंचें ना तो करतलोच न्ही। अरे देर इज नो लॉंगर इश्यू ऑफ महाराष्ट्रवाद। गोंय स्टेट जाली आतां तरी टायम आयला गोंयकारवाद चिंतपाचो। सो यू फील एनसीपी शुड चेंज देयर? I don't feel. I feel it's an opportunity. They should not leave opportunity. चेंज केल्यास कोण आता महान गोंयकारांची पार्टी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।